नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां बरी नजर मारया हेडलायन्साचेर। फुडल्या 24 वरांत मॉन्सून पावलो अरबी समुद्राच्या दिशेन। गोंय महाराष्ट्र कर्नाटकात ह्या 5 दिसांत गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यता हवामान खात्याचो अदमास। गोंयांत डेंग्यू वाडटा 51 पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले। भलायकी खात्यान सुरू केली प्रतिबंधक कारवाय। गोंय राज्यांत घडपी अपघातांचे प्रमाण पुराय भारताच्या सरासरी परस 4 पटीन चड। केंद्रीय रस्तो येरादारी खात्यान प्रकाशीत केल्ल्या अहवालाची आंकडेवारी। रेनकोट, सत्र्यो तशेंच शाळेत लागपी हेर साहित्य घेवपाक बाजारात विद्यार्थ्यां सयत पालकांनी केली व्हडा प्रमाणात गर्दी। गोंय बायल आयोगाचेर जून म्हयन्या भितर आयुक्त नेमलो ना जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणेच्या कार्यालयाचेर व्हरतले मोर्चा। आम आदमी पक्षाची शिटकावणी। आणि शाहरुख खानाचो चलो आर्यन खानाक क्रूज ड्रग्स प्रकरणात क्लीन चिट। एनसीबीन स्टार किड आर्यन खानाक ड्रग्स केसीच्या प्रकरणात केल्ली अटक।